गोवा निवास हाऊसकीपिंग सर्व्हिसेच्या या सगळ्या घडामोडी जून 2011 सावन सुरुवात झाली। गोवा निवासात VIP आणि ज्येष्ठ अधिकारी रावतात, त्या खातीर थंयच्या वेवस्थेचेर सारकी देखरेख दवरची पडटा। मात तें काम PWD सारखे जमना म्हण सांगून हाऊसकीपिंगाचे कंत्राट दिवंक रेसिडेंट कमिशनराक एजन्सी थारावपाचे अधिकार दिवचे म्हण प्रस्ताव उपनिवासी आयुक्तान गोंय सरकाराक धाडलो। ही फायल 2-3 वेळा वयर सकयल वचून पास झाली। आता हाऊसकीपिंग कंत्राट दिवपाचे सगळे अधिकार निवासी आयुक्त कार्यालयाक मेळ्ळे आणि टेंडर डॉक्युमेंटाचेर कायदो खात्याचे शिक्कामोर्तबूय करून हाडले। तातूंतले कलम 89 चे शिक्को मारून आशिल्लो, ताचेर GADच्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली। मात ते कलम 89 टॅक्सा विशीं आसा आणि ताचे वेटिंग करपाची गरज ना म्हूण शेरो मारून मुख्यमंत्री पर्रीकारान फायल पास केली। तो मुख्यमंत्र्याचो शेरो आणि सय पर्रीकाराचे वतीन मारपी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी P. कृष्णमूर्तीच। दुसरे वटेन प्रस्ताव धाडपी कार्यालयाचो मुखेली तोच आणि मुख्यमंत्र्याच्या नावान फायल पास करपी तोच। इतल्यार ना, टेंडर काडपाचे अधिकार मेळटाच दिल्लीच्या रेसिडेंट कमिशनराचे कचेरेंत दुसरो प्रस्ताव घालो। हे टेंडर टेंडरिंग प्रक्रियेंतल्यान कडेक काडपाची सूट दिवची म्हण हो प्रस्ताव। टेंडरिंग हाताळपाक कमिशनराचे ऑफिस सज्ज ना म्हण सांगून ही सूट मागली। सरकाराचे खंयचेच 5 लाखावेले कंत्राट टेंडरिंगूच करपाक जाय म्हण सरकारी कामकाजाचो नेम आसा। मात सरकारान रेसिडेंट कमिशनराक ही सूट दिली। गोवा निवासाचे हे कंत्राट 1.25 कोटींचे। सगळे अधिकार मेळटनाच रेसिडेंट कमिशनराचे कचेरेंत गोंयकारपण खोट्याळ्याक लावन टेंडराची मुंबय पुरतीच जायरात दिली। हिंदुस्तान टायम्सात 12 जुलयाक जायरात दिली। ह्या एकेरी कारभाराचेर आमी प्रिन्सिपल रेसिडेंट कमिशनर P. कृष्णमूर्तीक गाठपाचो यत्न केलो, ताचे कडेन संपर्क जाल्लो ना। टेंडराची जायरात जाल्या, मात अजून कोणाक दिल्ले ना। ते फुडल्या 15-20 दिसां भितर कोणाक वता काय ताचें कितें जाता तें क्लियर जातलें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।